नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर. आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. चेतन देसाय बाळू फडके गटाच्या पॅनलान जिखली गोंय क्रिकेट संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीची वेंचणूक. रोहन गांवस देसायचे समर्थन आशिल्ल्या परिवर्तन गटाक खावची पडली हार. मडगांव बड्डे वाठारात एका घरात चलपी बेकायदेशीर ड्रग्स व्यवहाराचो फातोड्या पुलिशेन केलो पर्दाफाश. 1.10 लाख रुपयांचो गांजो, 1 लाख कॅश आणि एअर गन केली जप्त. शारांनी सोडूनच दियात. गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत पावले ड्रग्साच्या वाडट्या व्यवहाराक लागून गोंयकारांक भिवपाची आसा गरज, सांगता गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय. खात्यांनी दम ना काय दाम ना. काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकाराचो मंत्री तवडकाराक प्रश्न. आपल्याक दिल्ल्या खात्यांनी दम नाशिल्ल्याची मंत्री तवडकारान उक्तायिल्ली भावना. मंगळारा 21 दिसांच्या गणपतीक दिलो निरोप. सगळ्यांक सुखी समाधानी दवर आणि फुडल्या वर्सा बेगीन यो. मोरया रे बाप्पा मोरया असो गजर करीत 21 दिसांच्या गणपतींचे केले विसर्जन. आणि अनमोड घाट रस्त्यान अवजड वाहनांक बंदी घाल्ल्यान ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी उक्तायल्या नाराजी. बंदी काडप नाजाल्यार करतले रस्ता रोको आंदोलन, दिले शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. गोंय क्रिकेट संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या वेंचणुकीत चेतन देसाय आणि बाळू फडके गटाचे पॅनल जैतिवंत थारले. जाल्यार रोहन गांवस देसायांचे समर्थन आशिल्ल्या परिवर्तन गटाक हे वेंचणुकीत हार खावची पडली. गोंय क्रिकेट संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या 6 जाग्यां खातीर एकूण 13 उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात आशिल्ले. चेतन देसाय बाळू फडके गटावतीन महेश देसाय, परेश फडते, तुळशीदास शेटये, अनंत नाईक, सय्यद अब्दुल माजीद आणि महेश बेहकी हे उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात आशिल्ले. हे सवय उमेदवार वेंचून आयल्यात. जाल्यार जीसीए परिवर्तन गटावतीन महेश कांदोळकार, राजेश पाटणेकार, दया पागी, सुशांत नाईक, रुपेश नाईक आणि मेघनाथ शिरोडकार हे उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात आशिल्ले. ह्या सवय उमेदवारांक हार खावची पडली. सगळे पॅनल आयिल्ले कारणान ते एक मिटीन काम करतले. आमी सगळे पयलीं म्हणजे स्टेडियम बांदतलो आनी पॉलिटिकल पार्टीचे आमकां परमिशन जाय आनी तांचे सपोर्ट जाय पडटा. परमिशन आसा आमचे पूण आमी तांच्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचो सपोर्ट घेवन आनी सीएमान आमकां प्रॉमीस केला स्टेडियम बांदून दितले. हे पॅनल जे आयला पळय ते पॅनल क्रिकेटीचें परिवर्तन करूंक आयला. कित्याक हे पॅनल म्हाका खात्री आहा की हे पॅनल क्रिकेटी खातीर खूब काम करतले आनी ह्या फुडल्या 3 वर्सांत तुमकां दिसतलें की आमच्यो टिमी कितल्या वयर पावतात. कित्याक हेच्या आदीं तुमी पळयलां अशें कोण थोडे मनीस आसले जेंच्या क्रिकेटीचे पडोंक नासले कांयच, पण हे सगळे क्रिकेट खेळिल्ले लोक आहात जेंच्यांनी हेच्या आदीं क्रिकेटी खातीर काम केलां, तेंच्यांनी मेहनत केला, घाम गाळ्ळा क्रिकेटी खातीर आनी हेच्या फुडें ते एडमिनिस्ट्रेशन आनी क्रिकेटी खातीर घाम काडटले आनी क्रिकेट फुडें व्हरतले 100%. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धारगळेच बांदतले. मनोहर पर्रीकार हांणी धारगळे दिल्लो जागोच स्टेडियमा खातीर योग्य आशिल्ल्याचे मत महेश देसाय हांणी उक्तायले. ऐकात. कित्याक थंय एरो सिटी येता, सगळी 5 स्टार हॉटेलां थंय येता. डेल्टिनाचे सगळे एअरपोर्ट लागीं आसा, डेल्टिनाचे ते एम्युजमेंट पार्क येता, रेल्वे स्टेशनां लागीं सगळे. सो लॉजिस्टिकली आनी बाकीच्या दृश्टीन ती सायट इट बिकम्स परफेक्ट सायट. त्या खातीर ताणें तो जागो आमकां अलॉट केलो आनी वी हॅव टेकन ऑल द परमिशन इन्क्लुडींग एनवायरमेंटल क्लियरन्स. सो आतां नव्या कमिटीन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक मेळपाचें, गव्हर्मेंटा कडेन हे करपाचें. स्टेडियम बांदता ते कोणाचें घर बांदना आनी तो स्टेडियम ही प्रायोरिटीन सगळ्यांनी काम करून करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव बड्डे वाठारात एका घरात चलपी बेकायदेशीर ड्रग्स व्यवहाराचो फातोडा पुलिशेन पर्दाफाश केलो. ह्या घरांतल्यान पुलिशेन वट्ट 1.10 लाख रुपयांचो गांजा जप्त केला. तशेंच 1,05,000 आणि एअर गन पुलिशेन जप्त केला. या प्रकरणातलो मुखेल दुबावित आरोपी तेहरान उर्फ टेरेन्स फर्नांडीस हांणी फुजो काढल्यात. पुलिशेन सोमारा सांजे धाड घाल्ली. पुलिशेन हे विशीं गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याचें दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी सांगलें. रिलायबल इन्फॉर्मेशन थी कि एक आदमी जो है वो गांजा की डीलिंग करता है, तो उस पर एक टीम बनी और रिलायबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर उसके घर में रेड की गई. तो उसके घर पर हमको 1 किलोग्राम से ज़्यादा गांजा मिला. उसके अलावा 3 वेइंग मशीन मिली
एंड पैकेजिंग मटेरियल मिला है और एक एयर गन मिली है और उसके अलावा थोड़ा सा कैश मिला है, तो वो हमने सीज किया है और वो बंदा जो है वो अभी फरार है। तो टीम्स आर आफ्टर हिम टू कैच। ये एक NDPS का पर केस हुआ है। और क्या कुछ चेन स्नैचिंग को कोई किसी को पकड़ा? मायनाकुत्री में एक चेन स्नैचिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, तो उसमें जैसे ही रिपोर्ट हुआ वी इमीडिएटली रजिस्टर्ड एन FIR एंड फॉर्म टीम्स, जिसके तहत हमने उसको विद इन 2 days ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफेंस और गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन वी एप्रीहेंडेड जो बंदा था इन्वॉल्व, उसको अप्रीहेंड किया और उसके पास से हमने इंटायर जो गोल्ड चेन है वो रिकवर की। तो ये बहुत ही फास्ट स्विफ्ट एक्शन लिया गया मायनाकुत्री में। गोंयांत ड्रग्सांचो वेपार आनी गुंडांच्यो गँग कार्यरत ना अशें स्टेटमेंट करपी पुलीस महासंचालकाचें विधान एकदम चुकीचें आसा। आयज गोंयच्या शारांसयत गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत ड्रग्स पावल्यात, देखून भिवपाची गरज आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाईचें म्हणणें। तशेंच सरकारान तात्काळ पावलां उबारलीं ना जाल्यार फुडले पिळगेचें भविश्य धोक्यांत वचपाची शक्यता आसा अशी भिरांतूय विजयान उक्तायली। DGPन काल सांगलां की गोंयांत गँग्स ना, गोंयांत ड्रगाचें तशें हें ना, ऑर्गनायज स्ट्रक्चर ना, पूण जे भशेन ड्रग यूज जाता आनी जे भशेन गांवांनी ड्रग्स पावल्या म्हाका दिसता एक भिरांकूळ सिच्युएशन आहा। खरोच भिवपाची गरज आसा वेन इट कम्स टू ड्रग्स आनी ताजे खातीर सरकार जर एक्शन घेता जेन्युइनली विदाउट कॉम्प्रमायझींग लिटल जाल्यार ही एक्शन वेलकम आहा। म्हाका दिसता गोंयांत हाजे पयलीं तेलंगणाचे पुलीस येवन तांणी गोंयांत ड्रग्स हाडयल्ली आहा। एंटी नॅर्कोटिक्स ब्युरो एंटी नॅर्कोटिक्स सेल हे प्रोएक्टीव जावपाची गरज आहा आनी तें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे फुडले पिळगेक बऱ्याक पडटलें। गोमंतक दिसायन 2 दिसां पयलीं दिल्ल्या मंत्री रमेश तवडकरांचे संदर्भातले बातमेची दखल घेत काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान सरकाराचेर फोग काडलो। मंत्री तवडकराक तांकां दिल्ल्या खात्यांनी दम दिसना काय दाम म्हणून गिरीश चोडणकरांक प्रश्न उपरासला। तशेंच मंत्री तवडकर हांचे हे भुमिकेक लागून सरकारांतलो भ्रष्टाचारय उक्ताडार आयिल्ल्याचो आरोप गिरीशान केला। पळयात पुराय बातमी। मंत्रीपद मेळूनय रमेश तवडकार समाधानी नाशिल्ल्याचे आयकपाक येता। ताका प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळात ज्येष्ठते प्रमाण खाती जाय आशिल्ली, पूण ताका ती मेळूंक नाशिल्ल्यान तवडकार चाळवला खंय। हालींच 2 दिसां पयलीं जाल्ले बसकेतूय तवडकार मंत्रीपदाचो राजिनामो घेवन आयिल्ल्याची गजाल कानार पडल्या। रमेश तवडकराचे हे भुमिके उपरांत काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान तवडकार आनी भाजपा सरकाराचेर खर टिका केल्या। तवडकराचे भुमिके उपरांत अशें दिसून येता मंत्रीपदां पयशे खावपा खातीर जाय का कामां करपा खातीर जाय म्हणून गिरीश विचारता। आयकात गिरीशाचें म्हणणें। BJPचो नवीन मिनिस्टर रमेश तवडकर हाजो जो काल तांच्या मिटिंगेक एक स्टेटमेंट केलो तो आयज वेगळ्या वेगळ्या मिडियाचेर आयिल्लो आसा, तो पळोवन परत एकदां BJP सरकार आनी BJP सरकारांतले मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री कितले करप्ट आसा हें सिद्ध जाता। त्या स्टेटमेंटाक रमेश तवडकर म्हणटा खंय की जे पोर्टफोलियो ताका मेळ्ळ्याक तितून भितर कांयच दम ना म्हणून। सो ताका म्हणपाचें आशिल्लें की तितून दाम ना म्हणून, म्हणजे हे सगळे गजाल चल्ल्या त्यो पयशांच्यो। तो म्हणटा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक खंय सगळें रीण आसा। हे जो पोर्टफोलियो कसले आसल्यार जो काम करपी आसता ताका ट्रायबल पोर्टफोलियो यूज करून ट्रायबलाचे वेलफेअर पळोवपाक जातालें। आयज युथाक कनेक्ट करपाक आनी युथाचो डेव्हलपमेंट करपाक एक वेगळें विजन घेवन काम करपाक शकताले। जो स्पोर्ट्स आनी युथ अफेर्स पोर्टफोलियो आसा। तिसरो आसा आर्ट एंड कल्चर। सो पोर्टफोलियो फक्त हे खावपा खातीर जाय हांकां काय काम करपा खातीर जाय हो एक परत एकदां गोंयकारां मुखार स्पश्ट जाता की हो BJP गव्हर्मेंट आनी BJP गव्हर्मेंटाचो मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री हे सामके करप्ट म्हणून परत एकदां रमेश तवडकराचे हेजेर सिद्ध जालां। आनी ते स्टेटमेंट करता आसतना तो तांकां धमकी दिता की आपूण वेळ पडल्यार राजिनामा दितलो म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV। अनमोड घाटाच्या गोंय शिमेवेल्यान अवजड वाहनांच्या येरादारीचेर बंदी घाल्ल्यान गोंय तशेंच कर्नाटक राज्यांतल्या ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी नाराजी उक्तायल्या।
मडगाव जिल्हाधिकाऱ्यान अनमोड घाट रस्त्यावयल्यान फक्त 6 टायरांच्या गाडयांक सोडपाचो आदेश दिला. आमच्या गाडयांचेर घाल्ली बंदी काडची ना जाल्यार 20 तारखेर रस्ता रोको आंदोलन करतले म्हणून ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी शिटकावणी दिल्या. अनमोड घाटाच्या गोंय शिमेचेर रस्तो कोसळून 2.5 म्हयने जाले. मात कामाक सुरवात जावंक नाशिल्ल्यान ट्रक असोसिएशनचे वांगडी तशेंच लोकांनी रस्त्याच्या दुसरे वटेन येरादारी सुरू करची म्हूण मडगांव जिल्हाधिकाऱ्या कडेन मागणी केल्ली. देखून सुरक्षेचे नदरेन उपाययोजन केले उपरांत बेगीनूच गाडयांची येरादारी सुरू करपाचें आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यान दिल्लें. उपरांत 12 तारखेर जिल्हाधिकाऱ्यान अनमोड घाट रस्त्यावयल्यान फकत 6 टायरांच्या गाडयांक सोडपाचो आदेश दिल्ल्यान 6 परस 6 टायर आशिल्ल्या वाहन चालकांनी नाराजी उक्तायली. मंगळारा गोंय तशेंच कर्नाटक राज्यांतल्या वेगवेगळ्या ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी एकठांय येवन आपल्याचेर अन्याय जाल्ल्याचें सांगलें. तशेंच आमच्या गाडयांचेर घातिल्ली बंदी काडची म्हूण मागणी केल्या. बंदी काडली ना जाल्यार 20 तारखेर रस्तो कोसळिल्ल्या सुवातेर येवन रस्ता रोको आंदोलन करपाची शिटकावणी ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी दिल्या. अनमोड घाटातील गोवा हद्दीत या ठिकाणी 2 महिन्यापूर्वी रस्ता कोसळल्यानंतर बंद केला होता. त्याच्यानंतर 12 तारखेला सगळ्यांनी चालू करायचं म्हणून मागणी केली होती. खास करून हेवी व्हेकलवाल्यांनी चालू केले. 10 टायरहून अधिक वाहनधारक जे गाड्या आहेत त्यांनी चालू करण्याची मागणी केली होती. तर 12 तारखेला साऊथ गोवा कलेक्टरनी एक इकडे लेटर इश्यू केले की फक्त 10 टायर सोडून इतर कमी म्हणजे 6 टायरच्या गाड्यांना ते मात्र चालू म्हणून इकडे हे दिलेलं आहे, कॉपी दिलेली आहे. परंतु जे बाकीच्या गाड्यांना बंद केल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे आज या ठिकाणी विविध लॉरी असोसिएशनचे जे 10 टायर व त्याहून अधिक लॉरी असोसिएशनवाले इकडे जमून इकडे सगळ्यांना मीडियाला तसेच कलेक्टरला सांगू इच्छितात की जर 20 तारखेपर्यंत जर इकडे सगळ्या गाड्यांना जर चालू करून दिलं नाही तर 20 तारखेला या ठिकाणी येऊन सगळेजण रस्ता रोको करणार आहे. त्याला लागून त्यांची सगळ्यांची मागणी आहे की लवकरात लवकर यावर तोडगा करून चालू करण्याची त्यांनी मागणी केलेली आहे. कर्नाटकचे आणि गोव्याचे दोन्ही यातले सगळे जितले गाडी येवचे भायले गाडी फक्त कर्नाटक म्हणून न्ही, जितले ऑल ओव्हर इंडियाचे गाडी जे येतात म्हणजे जीजे जावन आरजे जावन के जावन एपी जावन टीएन जावन सगळे गोयचे म्हणजे असोसिएशना वांगडा म्हणजे गोयच्या लोकां खातीर त्यांचे सगळे जण उभे आसा. ते फायदे फक्त एकट्याचेच न्ही, बाकी सगळ्यांचे सगळ्या गाडीकारांचे मुद्दा आसा. गाडीकारांचो मुद्दा खंयचे एक स्टेटीचो मुद्दो न्ही, सगळ्या गाडीकारांचो मुद्दो. आता प्रोसेस करून आता आमी कलेक्टरा वचून आतां मेळटले फाल्यां नाजाल्यार आयज आमी कलेक्टरा मेळटले मेळून ताका हांगची परिस्थिती आणि जे कितें आहा ते तांकां सांगतलें की कलेक्टर येवन पळयला काय परत येवन सर्वे केला काय खबर ना की आमी आतां जितले आतां येवन गेला तितलें पण काम तसोच कांय चेंजीस कांयच ना. तर आतां कलेक्टरा आमी लेटर दितले आणि तेजे उपाय जर कलेक्टरान जर तो टायम दिता आणि जर ह्या मानता जर आमकां फुडली कारवाई ते अशेंच तरेन स्ट्रायक करून आमकां बसोवन धरना दिवन आमचे म्हणजे मागण्यो हेतून घेवच्यो पडटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. तिस्क उसगांव वाठारात मंगळारा राती कार आणि बुलेटामध्ये अपघात जालो. ह्या अपघातात साकोर्ड्या वाठारांतलो बुलेट चालक प्रथमेश सावंत हाका दुखापत जाल्या. प्रथमेश हाचेर पिळ्या भलायकी केंद्रात उपचार करून ताका घरा धाडला. फोंडे पुलिशेन अपघाताचो पंचनामा केला. उसगांव बाजारात मंगळारा राती 11:30 वरांचेर कार आणि बुलेट यांचे मदें समोरासमोर टक्कर जाली आणि ह्या एक्सिडेंटात बुलेट चलोवपी जो प्रथमेश सावंत आशिल्लो तो किरकोळ इंजर्ड जालो. ताका प्रायमरी हेल्थ सेंटर पिळिया हांगा ट्रिटमेंट केल्या नंतर घरा धाडलेलो आसा. त्याच बरोबर दोन्ही कारीचे तशेंच बुलेटीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा. स्थानीक लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे कार धारबांदोडेच्यान उसगांव वडा कडेन त्या दिशेन वयताली तर बुलेट चालक धारबांदोडेच्या दिशेन वयतालो. समोरासमोर टक्कर जाल्ले कारणान बुलेटीच्या मोठ्या प्रमाणात तशेंच कारीचेंय नुकसान जाल्लें आसा. फोंडा पुलिसांनी ह्या एक्सिडेंटाचो पंचनामा केल्लो आसा. तिस्क उसगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. मंगळारा मडगावच्या 21 दिसाच्या गणपती बाप्पांक निरोप दिलो. 21 दिसांच्या गणपतीक निरोप दितना कांय लोकांच्या दोळ्यांत दुकां आयली. सगळ्यांक सुखी समाधानी दवर आणि फुडल्या वर्सा बेगीन यो, मोरया रे बाप्पा मोरया रे असो गणरायाचो गजर करीत 21 दिसांच्या गणरायांचें विसर्जन जालें. पळयात गणपती विसर्जनांची कांय खिणचित्रां. आज श्री स्वामी समर्थ सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीतर्फे जो 21 दिसाचो गणपती यंदा 11व्या वर्षान आमी साजरो केल्लो आसा तेन्ना आयज विसर्जनाची मिरवणूक जी आसा विसर्जनाची मिरवणूक आयज हांगासर वयता तेन्ना
पारंपरीक पद्दतीन पुणे वडगांव हांगासरल्यान ढोल ताशा पथक आयज ह्या मिरवणुकीची शोभा वाडोवपाक लागून येयल्ले आसा आनी असंख्य भक्त जे आसा ते हांगासर दिंडी गजराच्या तालान नाचोन हांगासर विसर्जनाचो आनंद लुटता. महाराष्ट्रात गेल्लो ओमकार हत्ती परतून गोंयांत पावला. खंय महाराष्ट्राच्या नेताडे वाठारांतल्यान हत्तीच्या कळपांतल्यान ताटातूट जावन गोंयांत पाविल्लो ओमकार हत्ती परत आपल्या मूळ सुवातेर गेल्ल्याचें आयकपाक आयिल्लें. मात सोमारा राती परतून गोंयच्या शिमे भितर सरिल्ल्याचें आयकपाक येता. ह्या हत्तीन पेडणेच्या फकीर पाटो तोरशा वाठारांत येवन केळीची नासधूस केली. ताका लागून सध्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. राना खात्यान बेगोबेग ह्या हत्तीचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. चार दिसांपासून हत्ती ह्या एरियेत धुमाकूळ घालीत आहा आणि तो महाराष्ट्रातसून त्याच्या जंगलातसून तो हांगासर भरकटलेलो आहा आणि तो वयाने ल्हान असल्या कारणान तितको उपद्रवी ना तो अशें गेल्या 3-4 दिसांपासून दिश्टी पडलें. हे आमचे सुदैव म्हणटा. तोच जर हत्ती जर मोठो आसलेलो तर तो ह्या एरियेत धुमाकूळ घालूंक शकता. हे जे विकासाची कामां चलत आहा सगळ्याक महाराष्ट्रात म्हणा गोंयांत म्हणा ताका लागून ऑफकोर्स रानां कमी जाल्लीं आहा आणि तेचेच हे परिणाम आहा. हे जशे महाराष्ट्रात दिश्टी पडटा तशें आमच्या गोंयांतय तशेंच दिश्टी पडटा. पूण हो हत्ती जो आहा तो महाराष्ट्रासून येयल्लो आहा. म्हणून थंय कितें तरी भयंकर हानी जाल्ली आहा. ताकाच लागून तो कळपासून सुटलेलो आहा. हे जो हत्ती जो आहा तो ट्रेंड हे हाडून काम करपी हाडून तांकां त्या योग्य माध्यमातून हत्ती आसता ताका घेवन एक हत्ती येता. आमी पळयता खूब कडेन असो हत्ती वस्तीन गेलो काय ते ट्रेन हत्ती घेवन येता आणि त्या हत्तीन तो ताका घेवन वयता. तसो तो हत्ती हांगासून तेंच्यांनी व्हरचो नाजाल्यार तो हत्ती महाराष्ट्रातले लोक घेवचे ना आणि परत हो हत्ती असो येत रावतलो. आतां आमचे ह्या परिसरांतले 3-4 गांवांतले म्हणजे फकीरपाटो म्हणा, धनगरवाडो म्हणा, गडशी म्हणा, सकराळ म्हणा तसेच तोरशा हे लोक एकदम भियाल्ले आहा की जर तो लोकवस्ती आता येवपाची शक्यता आहा. तो जर तसो लोकवस्ती येत तर आमची खूप हानी जावंक शकता एक वेळ. ती जावची न्हू. म्हणून माझी कळकळींची विनंती आहा सरकारा कडेन की ताबडतोब हो हायवे कडेन पावल्लो आहा तिच्या वरसून तो केन्नाय प्रवेश करूंक शकता. ताका ह्या विनंतीसून ह्या हेतूसून माझी विनंती करता हांव की ताबडतोब वेळ न दवरता त्या जनावरांक रावपाक जागा असली ती जागा आज काही कारणांक लागून जागा सपाटीकरण चल्लेलं आसा. मोठ्या प्रमाणात कॉन्क्रिटीकरण चल्लेलं आसा. त्यामुळे ही जनावरां माणसाच्या गावांनी घुसपाचे प्रयत्न करतात कारण तांकां रावपाक सुवात नसल्यामुळे. तरी गव्हर्मेंटान हेंची एक तरतूद करपाची की रिजर्व फॉरेस्ट आसा त्या फॉरेस्टात व्हरून तांकां तैनात करपाची गरज आसा. आणि ह्यो जो हत्ती आसा ह्यो दोडामार्ग तालुक्यातून आमच्या गोंयांत येयल्लो आसा. कारण हेच्या पयलीं तेणी मोरले केरी एका मनशाक चिरडलेलो आसा आणि ह्याच हत्तीन ह्या हत्तीचे वय आसा 10 वर्सां आणि तो एकदां जर उद्रेक जालो तेतून तर तो कोणाक आयकना. अशी धोक्याची पातळीचेर ह्यो चल्लेलो हत्ती आसा. जरी तेणे आतां 2-4 दिवसाक आमकां कांय त्रास केलो नासत तर हेच्या फुडें आमी कांय सांगूं शकना. दिशेन आपली पावलां टेल्लेली आसात. योग्य दिशेन ते बंदोबस्त करतात. ते आतां 4 दीस फॉरेस्ट माणसां सगळीं आसात आणि स्थानिक लोक तांकां सहकार्य करतात. जस्ट हायवेक तेकोन आसा आणि हायवेच्या बाजूक सगळे गांव आसात बारीक सारीक. ह्यो जर खंय घुसात तर गांवांत जाल्यार मनुश्य हानी जावंक शकता, नुकसान जावंक शकता. हेचेर आजच्या दिसा भितर हेचेर तोडगो काडपाची गरज आसा की तो कशा पद्दतीन आमी ताका बंदोबस्त करतले असो. बेथोडा पंचायत वाठारांतल्या बोंडबाग आनी फोणेच्या दुर्गाबाट वाठारामदीं आशिल्ल्या शिमेचेर कोयराचो व्हडलो प्रश्न उपरासला. प्लास्टीक पिशव्यांनी हाडून कोयर उडोवपाच्या प्रकारांनी दुपेटीन वाड जाल्या. मजगतीं कोयराच्या ह्या राशीक लागून रानटी गव्यांचो आनी भटके सुण्यांचो वावरूय बरोच वाडला. हाचे आदीं गवेरेड्याच्या हल्ल्यात एक बायल आनी भटके सुण्याच्या हल्ल्यात एक सांत चलयेक आपलो जीव वगडाचो पडलो. देखून बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर ह्या वाठारांत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवन लक्ष दवरपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. यहाँ बोनबाग में ही रहता हूँ. हमारा एक कचड़े का इधर डैम लगाता है जो बोनबाग का और फोंडा म्यूनसिपाल्टी का बॉर्डर है जिसमें बहुत सारे लोग कचरा डालते हैं जिससे कुत्ता लोग भी आता है खाता है और रास्ते में चलने वाले लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होता है जिसके लिए एक साल में इधर 2 एक्सीडेंट भी हो गया है, 2 लोग मरा भी है.
तो इसमें म्यूनसिपाल्टी को भी प्लस थोड़ा पंचायत को और लोगों को भी समझना होगा, जिससे कि ये एक्सीडेंट ना हो। बोंडबाग गांवांत म्युन्सिपाल्टी आनी बोंडबाग पंचायतीची बावंड्री, बेतोडा पंचायतीची बावंड्री आहा पळय न्हू, तर मदीं ते कचरो रस्त्यार उडयता लोक. पूण तेजे म्युन्सिपाल्टीन कितें तरी उपाय काडपाक जाय, कारण थंय कचरो उडयचो न्हू असो ग्रामस्थांनी कोणी उडयचो न्हू. कारण थंय कचरो उडयले नंतर एक तर गवेरेडे आसा आनी कुत्रे जमतात आनी बाकी जनावरां. पूण ते बाकी जनावरां येता ती येता, पूण कितें जाता मागीर लोकांक त्रास जाता. पाजक आनी हे गेल्ले 8 म्हयने भितर पयलू आमचे पंचायत एरियेची एक बायलेक गवेरेड्यांनी हल्लो करून ती एक मरण पावल्ली आसा. आनी दुसरी म्युन्सिपाल्टीची एरियेची ताजे सकयल आसा म्युन्सिपाल्टी एरिया, ताजे सकयल एक ल्हान भुरग्याक कुत्र्यान हल्लो करून त्या भुरग्याचो बळी गेल्लो आसा. कारण हेची दखल घेवन म्युन्सिपाल्टीन ताका थंय एक CCTV कॅमेरा बसोवपाचो आनी ताजी एक सेक्युरिटी दवरपाचो थंय, आनी थंय कितें तरी उपाय काडपाक जाय. कारण ना जाल्यार हें अशेंच घडत जातलें, कोणाचो बळी वसत हो हिशोब ना. म्हणून हांव सरकारा कडेन सुद्दां रिक्वेस्ट करता, म्युन्सिपाल्टीची मिनिस्टरा कडेन सुद्दां कितले गोंया पर ताका थंय ते कितें तरी उपाय करपाक लाया म्युन्सिपाल्टीक. राज्यात कांय दीस जाले पावसाचो नेट सुरू आसा. 16 ते 18 सप्टेंबर हे 3 दीस येल्लो अलर्ट आसतलो असो अदमास हवामान खात्यान जारी केला. ह्या दिसांनी नेटाचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. NIT आणि IIT शिक्षणीक संस्था राज्यांची संपत्ती. पयली NITकूय असोच विरोध जाल्लो. आता 80% गोंयचे विद्यार्थी NIT कॅम्पसात शिक्षण घेतात. NIT जावं IIT अशा शिक्षणीक संस्थांक लोक कित्याक विरोध करतात असो प्रश्न भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी केलो. अभियंतो दिसा निमतान फर्मागुडी फोंडे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आयोजीत केले कार्यावळी उपरांत तो उलयलो. एज्युकेशनल हब जर आम्ही वेलकम करपाक सोदता वाय वी अपोज एज्युकेशनल हब ऑल्सो असो म्हजो क्वेश्चन मार्क. आय एम नॉट स्पेसिफीक अबाउट दीस प्लेस ऑर दॅट. IIT इज एन एसेट टू द स्टेट ऑफ गोवा, एसेट टू द चिल्ड्रन ऑफ गोवा. NIT वॉज एन एसेट. आता 80% भुरगे गोंयची शिकतात NIT. सो वाय वी शूड अपोज हो एक क्वेश्चन मार्क म्हाका पडटा तेन्ना करना. आय डू इंट्रोस्पेक्शन वाय I'm not part of that process. There should be proper place for IIT. खंय बाबा झाडां वचना जावं अशी गोंयान प्लेस कित्याक सोदिना सरकार? ताची टीम आसता, IITची टीम आसता, गव्हर्मेंटाची टीम आसता. ताका खूब रिक्वायरमेंट्स आसता न्ही कितें कितें. IIT म्हणजे कितें 5000 स्क्वेअर मिटराचेर पासर केला आसता, ते गायडलायन्स आसता. NITचे दुसरे आतां NIT काय कितें जालें वचून पळया बायलो. You see the campus, you see the infrastructure created by them. It will benefit people and millions will go on international. So why do you suggest, sir? I'm not part of that team. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर